तर ते मुलगावचे तुमचे 2 दिवसाचे हार्टाचो एक इश्यू आसतलो. किती सध्या अपडेट आसा तेजेर? आम्ही केस घातले, एक केस आशिल्ली ती आज आशिल्ली सकाळी. PI came, PI was called. APP did not appear. He said they cannot appear because it is between state to state. He is also PI is also state and I am also state under Article 12. Okay. So now he versus I, it will be on Thursday afternoon. It has been kept for registration. He told that some murder case. Then the judge told him that you have to go to murder case, then register this and go. So that matter is kept on Thursday afternoon now at Bhutan. What do you feel where this case will move? I will get it registered, sir. It is, I take my matters to the logical line. There is one more case registered by me now. तुमका गाई हा माझा गाई जे कशी रजिस्टर म्हणता म्हणून हा रजिस्टर्ड करूनच घेताला म्हणता म्हणून गाई कशी असता FIR रजिस्टर जावंक जाय न्ही आम्ही ते रजिस्टर करनाले फाल्यां सगळे जाण अशेंच करतले नाल्या बेश्टे हे करतले सो इट शुड बी गेट रजिस्टर दे पॉलिटिकल पूल ऑल्सो यू शुड नो he should support a government PI not a politicians. तुमकां दिसता सबका न्याय जावंक जाय. न्याय आम्ही करून घेतलेच नाही पात्रांव न्याय करपाकूच लागून हांव हे केला न्ही कोर्टान गेला कोर्टानूच न्याय दिता तुका नाल्यार ना न्ही न्याय आता तो स्टेट हांवूय स्टेट दोगूय जाण तो न्याय आमकां जर दिवं शकना कितें जालें उरलें तुमकां कितें न्याय दितले संकल्पना नाव हा त्याचं कंप्लेनिंग कितें आसा तें आसा न्ही सर कोणाचें नांव आसा कितें FIR जातूच कळटलें आता ते कोणाचें नांव काडटले आनी कोणाचें करतले कितें तरी करूंक जाय न्ही ना त्यांनी तुका चॅलेंज केलं ना घालता घातला न्ही घातला त्याच्यानं तू जाणा न्ही सगळ्यांची नांवां आहा भितर आता कोणाचें नांव पुलीस कोणाचें घालता आनी कोणाचें नांव तें कितें कशें कळटलें ना जाल्यार परत घालता तू मग हांव घातलें दुसरी घातलें न्ही but you will see that you get it registered. I will get it registered and follow it till the end.